नमस्कार, प्रुडंटाच्या प्रायम बुलेटिनान तुमकां येवकार. पळोवया मुखेल खबरो. गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान गोंयांतल्या सगळ्या व्हडल्या कंपनींक काडल्या नोटीसी. हवा नियंत्रण यंत्रणा बसली ना म्हूण 16 जाणांक नोटीसी. कायदेशीर मायनिंग 15 दिसां भितर सुरू करचे, नाजाल्यार बायल भुरग्यांक घेवन रस्त्यार देवपाची मायनिंग वर्कर्सांची शिटकावणी. हजारांनी कामगारांचो पणजे मोर्चो. कोलव्या पाठलाग करून लोकांनी धरले दोगा चोरांक. एकटो फुजो, गाडयेन मेळ्ळी चोरयो करपाची शस्त्रां. चोरांचो लोकांचेर तलवारींनी हल्लो. शस्त्रां आनी सामाना सयत गाडी केली जप्त. पैशे नाशिल्ल्यान मुख्यमंत्री पर्रीकाराचो जादू चलना. जादूगार मनोहर भाई मायनिंगाचेर उपाय काडटलो अशें दिसतालें. आमदार सुभाष फळदेसायची सालेली ट्रकवाल्या मुखार कबुली. आनी पायका अभियाना खाला कबड्डी सर्तीत पेडणे आनी शिरोडात जिखले चले आनी चलयांच्यो सर्ती. टेबल टेनिसान हळदोणचे चले, प्रियोरच्यो चलयो, जाल्यार बॅडमिंटनात जिखले ताळगांव आनी मडकय. खबरो विस्तारान. हवा नियंत्रण यंत्रणा बसयली ना म्हूण राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान गोंयांतल्या व्हडल्या 16 इंडस्ट्रींक नोटीसी काडल्यात. थारायल्ले वेळे भितर नोटीसीक जाप दिली ना जाल्यार ह्या इंडस्ट्रींचे गोंयांतले फाटे बंद करतले आनी उदक आनी लायटीचें कनेक्शन तोडून उडयतले अशी शिटकावणी मंडळान दिल्या. गोंयांतल्या 16 मुखेल उद्योगांक गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान नोटीसी धाडल्या. ह्या उद्योगांतल्यान जावपी प्रदूषणाचेर नजर दवरपा खातीर लागपी मशिनरी बसोवंक ना म्हूण ह्यो नोटीसी धाडल्या. नोटीसी धाडिल्ल्या कंपन्यांची नांवां आसात ती अशीं: युनायटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, MRF लिमिटेड, गोवा स्पंज अँड पॉवर लिमिटेड, युनायटेड ब्रुवरीज, श्रेतिक इस्पात, जुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, संजीवनी सहकार कारखाना, रिलायन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, अपरंत आयर्न एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, जॉन डिस्टिलरीज, सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड, मर्क लिमिटेड, श्रद्धा इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, सेजा गोवा लिमिटेड, निकोमेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अंबे मेटलिक लिमिटेड. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान नोटीसी धाडिल्ल्या उद्योगांत सहकार वाठारांतल्या संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याचोय आस्पाव आसा. गोंयांतल्या सगळ्या मुखेल उद्योगांचो तातूंत आस्पाव आसा. थारावन दिल्ल्या मजतींत जाप दिली ना जाल्यार खर कारवाय करपाची शिटकावणी दिल्या. उदक आनी लायट बंद करतले आनी गरज पडल्यार उद्योग बंद करतले अशेंय ह्या नोटीसीन म्हणलां. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार. 15 दिसां भितर गोंयचे कायदेशीर मायनिंग सुरू करून रोजगार दिवचो, नाजाल्यार बायल भुरग्यांक घेवन रस्त्यार देवपाची शिटकावणी युनायटेड मायन वर्कर्स आनी कामगार महासंघाच्या फुडाऱ्यांनी दिल्या. संघटनेन राज्य कामगार महासंघाच्या बावट्या खाला मायनिंग कामगार आनी मायनिंगाचेर निबून आशिल्ल्या लोकांक घेवन बिरेस्तारा पणजे मोर्चो काडलो. कामगार महासंघाक संलग्न आशिल्ल्या वेगवेगळ्या मायनिंग कामगार संघटनाच्या कामगारांनी मोर्चान वांटो घेतलो. इल्लीगल ज्यो मायनिंग आसात त्यो बायफर्केट करच्यो, लिगल मायनिंग जे आसात ते बेगिना बेगीन सुरू करचे. जर हो सरकार फुडल्या 15 दिसां भितर दिवाळी पयलीं जर हो सरकार हे लिगल मायनिंग जर सुरू करता जायत जाल्यार आमकां टोटली आमचे वीथ फॅमिली आमकां येवन हांगा बसचें पडटलें. आनी जो पर्यंत सरकार मायनीचे सस्पेन्शन ऑफ ऑपरेशन विड्रॉ करिना आमी गव्हर्मेंटाच्या मागीर पळयता. सेंट्रल गव्हर्मेंटान ती जर आमचे सस्पेन्शन जे इसी जे दवरलेले आसा तेजेर कितें करपाचें मागीर डिस्कशन करया. पयली एक्शन स्टेट गव्हर्मेंटान जे सस्पेन्शन ऑफ ऑपरेशन केल्ले आसात ते ऑर्डर पयली विड्रॉ करप हो आमचो पयलो डिमांड. सस्पेन्शन ऑफ ऑपरेशन जर रिवोक जालें, ऑर्डर जर रिवोक जाली, ऑटोमॅटीक ती ऑर्डर करपाक सेंट्रल गव्हर्मेंटाक भाग पडटलें. पॅकेज मागता, कोणा कडेन पॅकेज मागता?
कितें लोकांक तोंडाक पुसपाचें? पॅकेज म्हणजे कितें? म्हाका ताचो अर्थच कळना. पॅकेज म्हणजे कितें तें? पॅकेज कोण मागता? आमी वर्कर ट्रेडिशनल लोक आसात. धंदो सुरू करा. आमकां भिकेर आमकां कोणाची भीक नाका. आमी कश्ट करून वयर सरलेले आसात. आमी कश्ट केल्ले आसात. ह्या मायनीत घाम गळयल्लो आसात. आमकां जाय नोकरी त्वरीत सुरू करा. आमकां पॅकेज ना. शाह आयोगाचे रिपोर्ट आसात. सगळे शाह आयोगाचे रिपोर्ट बरोबर आसा अशें हांव म्हणना. पूण काही रिपोर्ट जे अती जाल्ले आसा तेच आसा अती रिपोर्ट. ते स्टॉप करा. पूण लिगल मायनींग बंद करूं नाका. माझे सरकाराक सांगपाचें इतलेंच म्हणणें आसा की एक घर आसा. घरा समज एक कोण चोर आसा जावं शकता आसूं शकता घरांत कोण. तो एक चोर आसा म्हणून सगळ्या घराक उजो लावं नाका. ते घर बंद करून दवरूं नाका. शाह कमिशनान केन्ना सांगून मायनींग क्लोज करा म्हणून. शाह आयोगान सरळ सांगलेलें आसा इल्लीगल मायनींग आसा ते बंद करा. तेजेर एक्शन घ्या. की लिगल मायनी आसा त्यो तुमी इमिडिएटली सुरू करा. त्यो मायनी जर सुरू करी आनी इल्लीगल तुमी सुरू करा अशें हांव म्हणना. बंद उडय म्हणना. कारण ताजो प्रोसेस पळयात. प्रोसेसा लागत बाबा त्या मायन नंतर आपल्या तुजें हें लिगल कर तूं चालू कर. हें बंदच करून उडोवप. आज ह्या जाल्यार हजारो ट्रक हजारो ड्रायव्हर हे कितलेशे लोक. म्हाका सांग आज खंयचें दुकान आज आतां ही पणजी म्हणटा आमची राजधानी हांगा लोक दिश्टी पडटा. आनी 2 म्हयन्यांनी बाकीचे फोंड्या सावड्ड्या कुडचडे सांगे केपें असल्या सिटींनी लोक दिश्टी पडचे नात. कितें घेवन येतले बाजारांत. आनी तेजे नंतर जें घडटलें तें भयानक घडटलें. चोरयो करपाच्या हेतान आयिल्ल्या गँगाक कोलवा पुलिसांनी पाठलाग करून धरले. तांच्या गाडयेन चोरयो करपाची शस्त्रां आनी सामान आशिल्लें. दुबाव आयिल्ल्यान लोक तांकां धरपाक गेले तेन्ना गाडयेंतल्या तिगांनी लोकांचेर तलवारींनी हल्लो केलो आनी पळ्ळे. लोकांनी पुलिसांक कळयतकच पुलिसांनी ही कारवाय केली. तलवारी काडून तांणी उदकान उडयल्यो. पुलिसांनी तांची मारुती मोटार सामाना सयत जप्त केल्या. तिगांतलो एकलो पळ्ळो. Today 2 criminals have been arrested by Kolwa police. They were initially camping at Benavalim and targeting to commit the burglary. Meantime, the police personnel who was on proper duty noticed their suspicious movement. Subsequently, they were chased and at last they were stopped at Seravalim, and thereafter with the help of the public they were apprehended and now they have been sent for medical examination. A case has been registered against them. The accused persons disclosed their name as Raju Sheikh and Ibrahim Sheikh from Kittur, Belgaum, Karnataka, and they are in Goa for the last 5 days, and they sustained minor injuries due to assault by the general public, and they have been sent to Hospicio Hospital, Margao for medical treatment. The accused were found in possession of 2 swords and a gas cylinder, gas cutter in the car, and all these articles have been seized by the police for the purpose of investigation. आता घेऊया एक विसव.